सांगाळीन हाजो हो चवथो हो टुर्नामेंट आनी पयलीं सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्यांक लागीं मागता की एक जोरदार ताळी जावची आमचे बाब जोयल बारबोज हाका की ताणें हे कंटिन्युअसली हे धरून ताजे टिमीन हो ऑर्गनायज केला. आनी ह्या सुवाळ्याक हजर आसात आमचे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, आमचो कावन्सिलर बाब तामील बारेटो, मिलाग्री नगोस, परेश नाटेकार आनी तुमी सगळे एक युनायटेड एकठांय येवन हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतना आपल्या सगळ्या साथीदारांक घेवन तांचे मदीं एक उर्बा हाडून आनी फुटबॉलाचे मळार खेळटना हेल्थ तयार करपाचे, बरे भुरगे तयार करपाचे आनी झेंजीक सगळ्यांक भितर घेवन ही टुर्नामेंट इतले दीस हो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो म्हणून तांचे सगळे टिमीक अभिनंदन आनी तुमकांय सगळ्यांक की फायनल तुमी एन्जॉय करा. देव बरें करूं. आणि ऑर्गनायज केल्ल्या हो सीझन 4 फुटबॉल टुर्नामेंटाक आमचे मदीं आसा भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष फातोडेचो माजी आमदार बाब दामोदर नायक, आमचे कावन्सिलर बाय मिलाग्रीन, आमचो कावन्सिलर बाय बाब कामील, बाकीचे सगळे ऑर्गनायझर्स आनी हांगा हजर आशिल्ले सगळे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. गेली 4 वर्सां म्हणजे 4थें वर्स हें सेंट एंटनीज बॉयज हो टुर्नामेंट बऱ्या पद्दतीन हांगा ऑर्गनायज करता. आज पावसूय पडूना आनी म्हणून लोक चड दिसता पळोवपाक. गेम बरी जातली. हांव दोगांकय म्हज्यो बेस्ट विशीस दिता. बरो खेळ दाखोवन कोण बरो खेळटा ताणें जैतिवंत जावचें अशें मागता आनी देव बरें करूं.